We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Just you and me. संकोचानी सोता तुका हुस्क्याको दिन सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळेच कडेन सोता तुका
दिसा वातोडू देताना काळजांतले हे उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसोर पुजो तुका दोया ते वेडोयता संकोशांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळेच कोडेन सोदता तुका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयच्या मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेटीत आमी म्हयन्याचो उगडास करून नातालिया पेरेरा हिचो देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेंत मागुया. दुसरें तसा आमी भेटयता एलरॉय पेरेरा हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांक आमी दवरुया. पास्क्वाल देखुनिया आपलो जल्माचो दीस मनयता. नेविलॉन फेर्नांडीस आपल्या शांती पासत मागता. तशेंच हेर सगळीं आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्विस्पो तुमची सगळ्यां आसूं. तुमचेय सवें आसूं. बाबा भयणीनो, आमकां ह्या संवसारांत जियेतना जायते फावटी संवसाराची ओड चड आसता. जिसू म्हणटा तुमी चोत्रायेन रावात ह्या संवसारांत जियेतना. तुमचे कुडीचे निसवणटण करतात ताका तुमी भियोनाकात, पूण तुमचो आत्मो हें कोणाक उडोवंक जाका तांक आसा ताका उदीक तुमी भियात. आतां जें कितें दाखून आसा तितलें उजवाडाक येवन उक्तें जातलें. आमच्या जिवितांत घोडेक आमी चिंताव जायते फावटी कोणाक खबर आसची ना. कोण नोकळो आमी कशी जियेताव तें. आमी कितलेंय वायट केल्यार दुसऱ्याक गमचें ना. पूण जिसो आज आमकां म्हणटा देवाचो उजवाड आमचेर पडटा तेन्ना सगल्यो आमची वायट करण्यो उजवाडाक येतल्यो आनी आमच्या जिवितांत आसा तितलें नर्क पयस जातलें. आमी ह्या जिवितांत उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक, कित्याक आमच्या जिवितांत देवान सगळें मेजलेलें आसा. आमच्या जिवितांत सगळें देवान थारायलेलें आसा. आमी फकत प्रयत्न करून हें जिवीत जिवंक गरज. आमच्या तकलेचो एक एक केंस लेगून देवान मेजलेलो आसा. तर देवाक दिनवासुया आयच्या दिसा खातीर आनी आमचें जिवीत उदीक ताका मानता तसलें जिवंक आमी ह्या मिसांत वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटून घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व देवाक देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो परतो अपराध. हे पासत भाग्यून सुदांच्या आंकवारमध्ये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकलूत कोर. रातुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे उतरे आनी सदांच त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देव आपले खुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच हे आपल्या पूर्व निर्माणा प्रमाणे आमकां जेजू सवें आपली म्हूण विचून काडलें. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर ठेवतली पोरजा जावंक ताणें आमकां जुदेवांक आदीं फुडें नेमलीं.
पूण आतां तुमी जुदेव न्हय त्या लोकांन स्वताचो संदेश आयकला म्हणजे सोडवणेची बरी खबर आनी ती तुमी मानून घेतल्या आनी देवान आपणे भासायलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोबें आपली म्हूण खुणायल्यांत. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलेल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमी पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाची जातल्यांव आनी हे परी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतल्यांव. देवाचें उतर हें ताचे वडकर. जाबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. परतून म्हणुया. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किण्णोरी धरून ताका संगितां गायात. जाबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं तांची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जाबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां भागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून तेणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पूर नदर घालता. सगळ्या मनशांकूड ताच्या मुऱ्यांत आसा. जाबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो. तेन्ना पयलो आपल्या शिस्सां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिसेवांच्या खोमिरा विशीं चोत्रायेन चोलात. ते फकत दोंग. आतां धांपलोले आसा तितलेय उक्ते जाल्या शिवाय रावचे ना आनी आतां गुपीत आसा तितलेय कोडीत जाल्या बगोर उरचे ना. तर काडुकान तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडाक आयकूंक येतलें आनी खासगी कुडान फुटफुटून तुमी उलयलां तें पाठोसरांचेर पुरगोड जातलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनी कांय एक तांचे कडेन घडना तसल्यांक तुमी भिवू नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत हेमकोणाक उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. वय हांव तुमकां सांगतां ताका मात भियेयात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलोले आसात म्हणटूच भिवू नाकात. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक व्हडटी. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगार बाबा भयणीनो, आज जेसू आपल्या शिसांक किरीत भाशेन उलोवन तांकां समजणी दिता. समजणी कोणाची? फारिसेवाच्या आनी धर्मशास्त्राच्या दोंग्या विशीं. तो म्हणटा, जुदेवांचे रिती प्रमाणे जुदेव लोक किरीत भाशेन खोमीर हाका गिणा करतालो. कित्याक खोमीर बाबा भयणीनो जे उंड्यान उरता तें किरीत भाशेन आंबट जातालें आनी जुदेवाच्या लोकांक तें बरें लागनासलें. म्हणटकूच जें कितें कुसता, जें कितें अदीक बरें कुसोन आमी म्हणटा पिकता तें अदीक बरें. पूण जुदेव लोक तें मानून घेनासले. ती भायर उडयतालीं. ते म्हणटाले ह्यो वस्तू खावच्यो न्हय, कित्याक देवाक भेटयतात त्यो वस्तू सगल्यो ताज्यो आसूंक जाय. म्हणटच जेसू म्हणटा तांचे विशीं तुमी चोत्रायेन रावात. ते धोंगी कोण बाबा भयण? एक कलाकार जो भायल्यान
आपूण एक भाशेन दाखयता पूण भितरल्यान दुसरें जिवीत जियेता असल्यांक आमी दोंगीपणान जियेता अशें म्हणटा. आनी फारिसेव खरेंच शास्त्र बरे भाशेन काडटाले, देवाच्यो रिती बरे भाशेन देव मंदिरांत ते भेटयताले, बारीकसाणेन सगळें करताले, पूण भितरल्यान बाबा भयणीनो धोंगेपणान ते जियेताले. देखून जेजू म्हणटा हे सगळे मनीस जे करतात तांचे फाटल्यान तुमी वचूं नाकात, कित्याक तुमी चोत्रायेन रावात, तुमकां ते नरकान उडयतले. एमकोणांत उडोवंक तांकां तांक आसा, कित्याक ते मेजोन आसलेले वो मारकात करून आसलेले फोंड तांचे भितर सगळें वायटो बी आसा. म्हणटकूच आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवाची पोरजां कशी अदीक आनी अदीक चोत्रायेन रावंक गरज. उपरांत जेजू म्हणटा जीव काडटा ताका तुमी जायते फावटी भियेतात, पूण असल्या मनशाक भियेनाकात, कित्याक ह्या मनशाक तुमकां जीव काडून सोडून दीत, पूण तुमच्या आत्म्याक अदीक आनी अदीक हेमकोणांत व्हरपाची जाका तांक आसा ताका तुमी अदीक भियात, कित्याक तुमकां नरकांत व्हरूंक ह्या मनशाक अदीक तांक आसतली. बाबा भयणीनो, आज जेजू काय बरी भाग्योन पावलो. आज पयले वाचपान एफेसकारांक बरोवन सांगता देवा आपले कुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. ह्या आपल्या पुर्विना प्रमाणे आमकां सगळ्यांक जेजू सगळें आपूण तो आमकां विचून काडटा. पळय बाबा भयणीनो, ताच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत आमी सगळीं देवाची पोरसां जावं जुदेव आदी आपूण देवान विचून काडलेली पोरसां म्हणटाले, पूण आमी जुदेव न्हय तो लोक आमकां देवान विचून काडल्या आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकां भरल्यान. म्हणटच देवान आपल्या उजवाडान आमकां कितें बरें आसा तें सगल्यांक दिलां. उजवाड आमच्या जिवितान जितलें वायट आसा, आमच्या जिवितान जितलें आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक सोदता, आमच्या जिवितान पोजडपण आसा, आमच्या जिवितान दुसरें हेर आमी दुसऱ्यांक दोशी करूंक सोदतात, तितलेंय बाबा भयणीनो जेजूचो वो देवाचो उजवाड आमचेर पडटा तेन्ना तें सगळें नपयस जाता. हे देवाच्या उजवाडाक आमी आमच्या जिवितान येवकार दिवंक गरज. आमी कितें भाशेन ह्या संवसारांत जियेतना देव आमच्या जिविता वयर राज चलयता म्हूण जाणा जावंक गरज. हाका लागून जेजू म्हणटा तर काडोकान तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडाक आयकूंक येतले आनी कासकी कुडान फुटफुटून तुमी उलयल्यान तें पाठोसराचेर पोरगोर जालें. कितेंच दाखोवन वचचें ना, सगळें उजवाडाक येतलें. जायते फावटी आमी चिंता हे संवसारांत आमी केल्लीं पातकां दुसऱ्याक गमची नात, थोडो काळ घडये गमची नात, पूण सगळें उजवाडाक येता बाबा भयणीनो. जसो काल बोलांडटा म्हणटच आमच्या जिवितान अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवया, कित्याक देवान आमचे तकलेचे केस एक एक मेजलोले आसात आनी देवाक जाय तशें आमी अदीक आनी अदीक ह्या संवसारांत जिवंक ताचे येवजणे प्रमाणे जिवंक गरज. म्हणटच देव म्हणटा आमी भिवंक गरज ना, कित्याक जितली आमी देवाची भक्ती करतले, जितले आमी देवाचे उतर आयकतले, जितले आमी देवाची येवजणी आमच्या जिवितांत सहकार करतले, तेन्ना आमकां सर्गीचें राज फावो जातलें आनी आमी बाबा भयणी हेमकोणांत पावची ना, पूण सर्गीच्या राजांत तेंच सर्गीचें सूख भोगूंक आमी पावतले. तर हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. ह्या संवसारांत बरे तरेन आमी जिवंक, ह्या संवसारांत उजवाडाची भुरगीं कशीं आमी जिवंक, ह्या संवसारांत आमी त्या दोंग्या फारिसेवां भाशेन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक न्हय, पूण देवाच्या उजवाडान आनी उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बऱ्या रस्त्यार बऱ्या मार्गार हाडूंक, सगळें आमचें येता तितलें वायट आमी पयसावंक, आमचे भितर आसा तितलें वीस आमी नाटक करूंक ह्या मिसान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आमची बातकां धुवून काडू, निर्मळ काळजा तुका भोगू, देवानी मनशा मोदे संदान करू शांती करू, देवानी मनशा मोदे संदान करू शांती करू. Asa Jesu, Tu és de lá, purgó tuzo. Asa Jesu, Tu és de lá, purgó tuzo. Asa Jesu, Tu és de lá,
भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदवांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां स्वर्गीच्या अन्नदाक पावय हें आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणेचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंचर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातळचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोर गुटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरून खाव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी पुरगटाव. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर दिसतालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनीक नातालियाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें पोरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. कितें भाशेन कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागता. आमचे दोग बिस्मी कितें भाशेन बोमोयचे कोविड-19 सांपडलेले आसात. आमचो एक भाव युकेंत सिरियस आसा आयसीयून आसा. आपल्या खातीर मागूंक तांच्या कुटुंबान मागलां. कितें भाशेन तांचे खातीर आमी मागली. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावत. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या कोणांत पदवीदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जिसून शिकयलेलें प्रार्थोन दील घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां बगूस, आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशें नोत्रेक तंत्र आमकां तशी उदार कातली. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता तुमची खुशी परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. उजवाडान आमचे जिवीत जिवंक आपयता वचतो जेजू. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कमनिया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. मोगाळ जेजू यो तूं यो, बाबा भयणीक भेटूंक यो. काळजांत आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बदलूंक यो. गोठाय तुजी दी तूं दी, बुजवून आमकां हाड तुजी. संतोष तुजो आमकां दी, पावो तितली भलायकी. गोठाय तुजी तूं दी, बुजवून आमकां हाड तुजी. संतोष तुजो आमकां दी, पावो तितली भलायकी. प्रार्थया. मोयमोवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सोपूर नायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागूया आमी सगळे आमच्या भावा भयणां पासत जांकां कोवीड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, तशेंच जे कोण आमची ह्या सगळ्या भावा भयणांची काळजी घेतात त्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत, हेल्थ वर्कर्स आसात तांची पासत आनीक एक फावटी मागुया.
सर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा सर्व पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा तुझ्या आखे रचनेचो तुझ्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखार कोरोना व्हायरस पिडेखार कश्ट उतल्या पासत कश्टांतल्यापासून तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाळाई ती कोनवाळाई आयकून घे आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाल्ली फेस्त पिडा फेस्त पिडा नियंत्रणा खाली नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्या दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाक पावती बळ शक्ती पावती बळ शक्ती मेळची खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार तुजो आदार मागून मागून आमी तुजे आमी तुजे सरशी सरशी येता येता हे हे पिडेचेर पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक गुणादीक वासी वासी बेगीनूच सोदून बेगीनूच सोदून काडून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे तुजे लागीं लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा पावती पावला मार पावती पावला मार तुजे जाणवाई तुजे जाणवाई उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्यावरवी आमेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं पूत सुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार एकाच दोनया देवा सगळी आंबोजुया एकाच देवाची सेवा आमी करूया आता खातीर सांगातान चलुया एका मोनान सगळी मोगान आमची येवया एकाच दोनया देवा सगळी आंबोजुया एकाच देवाची सेवा आमी करूया